मंगळारा दनपारा पिळण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर पेंट कारखान्याक अचकीत उजो लागलो। हो उजो इतलो भिरांकूळ आशिल्लो की उजो पालोवपी दळाच्या 45 गाडयांनी 8 वरां मायज उजो पालोवपाचे झुजापावण्यार यत्न केले। तशेंच सुमार 50 टँकरांनी उदक हाडचें पडलें। दनपारां 3:30 वरांचेर हो उजो लागिल्लो। ह्या उज्याचें नेमकें कारण अजून समजूंक ना। आयडीसीचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी मामू हगे, आमदार केदार नायक हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीत हानी जावंक ना, पूण ह्या उज्याक लागून व्हडा प्रमाणात गोंयांत प्रदूषण जालां। अजूनय हो उजो पुराय तरेन पालोवंक ना। तुम्ही पळोवपाक शकतात पिलण बर्जर पेंट फॅक्टरीक अचकीत हो उजो लागलो, पूण हो उजो नेमको कसो लागलो ताची मात कांयच चवकशी मेळिल्ली ना। ह्या कारखान्यात सुमार 94 कामगार आशिल्ले, तांकां सुखरूप भायर काडिल्ले आसा। दुर्दैवान कोणाकूच कसलीच दुखापत जाल्ली ना। सुमार 45 गाडयांनी झुजापावण्यार हो उजो पालोवपाचे यत्न केल्ले आसा। तशेंच 50 टँकर लेगीत हाडिल्ले आसा, पूण हो उजो इतलो खर आसा की तो अजून पालोवंक ना। दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या घडणूक थळार वचून पळोवणी केल्ली आसा आनी सगळ्यांकूच जतनाय घेवपाचें सांगिल्लें आसा। तशेंच आयडीसीचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड आनी उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी मामू हगे, आमदार केदार नायक हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केल्ली आसा। आनी ह्या उज्याक लागून व्हडा प्रमाणात गोंयांत प्रदूषण जाल्लें आसा।